आसोळडा दाखवतले हांगच्या एका घराचो भाग कोसळ्ळो आणि मालमत्तेचे व्हड लुकसाण जाले। फाटल्या 3 वर्सांत थळाव्या पंचायत आणि आमदार निलेश काब्राल हाका योग्य गटार मेळचो म्हणून परतून केल्ल्या मागणेक जाप मेळोंक ना असो दावो घर ओनर झेवियर फेर्नांडीस हांणी केला। लागसरच्या आनीक एका घराकूय क्रॅक्स पडल्यात आणि ते कोसळपाची भिरांत आसा अशें थंयचे रहिवासी म्हणटात, जाका लागून सुरक्षेचो गंभीर हुस्को उप्रासला आणि लुकसाण जावचे न्हय म्हणून बेगोबेग मदत करची आणि योग्य गटर वेवस्था बांदची अशें आवाहन पिडीत कुटुंबान अधिकाऱ्यांक केला। हे घर मोडपा कारण म्हणल्यार मरे मेन उदक, हे उदक वचपाक वाट ना। 3 वर्सां जालीं हांव ह्या उदका लागून हे बोळ मारीत आहा, सांगत आहा, पंचायती लेटर मारले, मागीर काब्राला फुडें गेलो, मागीर काब्राल काडटा, एक फोन मारता, कोणा पंचाक फोन मारता, सरपंचाक फोन मारता, ते म्हणटा आमी चोयताय म्हणा, ओके आमी हें करता म्हणून। ही 3 वर्सां जालीं हे अशेंच सोल्युशन चलता, अशेंच चलता। हें चलोन आज ही परिस्थिती हें घर मोडपा हें कारण जालां। उदक वचपाक वाट ना, उदक आख्खें ब्लॉक जालें आहा। हें उदक पावसा हें सगळें आख्खें उदक हितून वता। आतां कितली डॅमेज जाल्या? हे आतां डॅमेज आख्खें घर गेलां, सगळें कॉलेप्स जालें, कंप्लीट कॉलेप्स जाला। हेज्या मुखार आतां आमगे तो दुसरो भाव रावता तेंय वयतलें। हेजें तर सोल्युशन तर उदका सोल्युशन काडना जाय, तें उरलें तें पासून वयतलें। आतां तुमी पंचायती कळयलें म्हणटा, पंचायतीन काय एक्शन घेवना? पंचायतीन कांयच एक्शन घेतला। हांवें गेल्या वर्सा लेटर केलें, तेज्या पयल्या वर्सा लेटर केलें, हांव काब्राला फुडें गेलो, हेंकां सगळ्यांक घेवन काब्राला फुडें गेलो। काब्रालान हेंकां फोन मारलो, सरपंचाक फोन मारलो, पंचाक फोन मारलो, आपूण करता म्हणलें। गेल्या त्या वर्सा पसून हांवें थोड्यांक हाडलें, तेणें करता म्हणलें, कुस्तोदीन करता म्हणलें पंचान आमगेल्या, पूण कांयच ना। आतां हेतून वयर आतां वयर आनी प्लॉट केले, ही आतां तेणें प्लॉट केले, उदक वयता खंयच्यान, वाट खंयच्यान दिल्या उदकाक, प्लॉट केले, ओके। आतां दुर्ग बांदतलो, कोण घेता तो दुर्ग बांदतलो, त्या उदकाक वाट खंयच्यान? घरात कॉलेप्स जाल्ले आसा, सो पंचायतीक ते म्हणटा कितले दीस जाले कळयता, सो कितें रिजन, कित्याक लागून पंचायती कडल्यान उरलें हें काम सगळें? ही आतां 3 वर्सां जालीं तो आमकां सांगत आहा, पंचायती सांगता, आमदारा सांगता म्हणटा आनी सरपंच आनी वार्ड मेंबराक गोश्ट खरी आहा। जेन्ना तो ड्रेनी लागून बी येयल्लो तेन्ना ड्रेन मारपाक थिंगा आमकां सफिशियंट जाग मेळना कसो मारपाक जाय ती, कित्याक तेगे स्लोप हे सायडीच्यान आसा, जावन तेणी कंपाऊंड काडून एकट्यान ब्लॉक केल्लें आसा। आनी घर जें म्हणटा तें तेमी मोडलां म्हणटा तेंचे तें मेंटेनन्स केलें ना। ती घर सोडून गेले, 2 तेजी शेजारी जावं तेंची रिलेटिव्ह कोणा ती सोडून गेले, आनी तांकां खबर आसली की 2 वर्सां पयलीं एक भिंत पडलेली, हे वर्सा उरलेली पडली। आतां फुडल्या वर्सा आनी हे पावसा म्हाका दिसता उरलें आहा ते कोसळटले, ताका लागून तेमी प्रिकॉशन घेवपा आहलें प्री मान्सुना पयलीं। आनी बिश्टें पंचायती ब्लेम केलें म्हणून जायना, पूण आमी सहमत करतात, कितें काडपा आहलें आमी काडून दितले तांकां, जावं गटर मारपाचें आमी हें घेता। सो तुमी मुखार ते करून दितले, पूण गटर मारून दिवपा न्हू लोकांनी, सगळे जर प्लॉट करून घेवन तर कंपाऊंड काडले जाल्यार उदक वयतलें खंयचें, नॅचरल उदक न्हू तें, लोक हेजी सोडना, जें पावसाचें उदक वचपा तें हें दिवपा जाय, ताका लागून आमी ट्राय करतले परत थिंगा हें करून। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।